अशें व्हडलें न्ही 4 मिटर डीप गेले ते आनी कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आतां ताका उदक येता हांगासर न्हंयेचें उदक येता आनी झरीचें उदक येता माती सारकी टॉप जालेल्या कारणान ते एक्सपेक्टेड केलें ते 3 मिटर ते 5 मिटर रावन हें जालें व्हडलें व्हडलें ताच्या घरांत पासून म्हणजे स्मार्ट सिटी काम करता ते क्लियरच लायनी केलं आता तुम्ही मला त्यांनी डिलिंग केला एक्सप्लेनेशन केलं 3 मीटर बाय 3 मीटर अशें आसता तेंचे ते म्हणजे म्हाका दिसता 3 मीटर बाय 3 मीटर एक्चुअली काडलेलो तेणी तो 5 मीटर्स जालो कित्याक सगळे सायडीन चारूय सायडीच्यानी वाट कॉलेज जाली कित्याक कारण ते सॉयल सारकी सॉफ्ट सायडीक आमच्या सायडीक दर्या लागता फाटल्यान आनी फुडल्यान झरीचें उदक वयता दसकशांनी सारकें ताका लागून माड आमची हें जाता सिंकेज आहा भितर माड भायर वयता आतां तेणी काडले आनी सगळे मागीर कॉलेज केलें बरें आहा काम तर कंप्लीट जावपाक जाय आमी कांय म्हणकूच ना ओके सो आतां कितें जाता तेणी खंयचे कितें तरी पायपाचें सकयल कितें प्रॉब्लम जाला आसता पायपलायन तेणी चलयल्या पळय ती आनी आतां तें सोडलां आनी तो शेताक एक्सटेंशन करून आनी एक सेम बेगीन आनी एक चालू केलें तेणी ऑलमोस्ट आनी 3 मीटर काडलेलें तेणी सो म्हाज्या घराक मार लागता पयलेच पळय थिंगासर फावंडेशन तें हाडना पडलें हाडलां म्हणजे व्हडले व्हडले फातर आसले पळय आदले ते पोर्चुगीज टायमा वयले फावंडेशन
ते सगळे खचून पडले सकल, सगळे खचून पडले सकल. हे काम करतले आनी वयतले सिस्टम सारकी ना काम करपाचें. हे कोट्टा फिरयता मागीर तुका कोण पडटा तेका पडलेलें ना, फिरोवपी सारकें जायना, लेवलींग करना. आतां आमच्या घराक खूब मार लागलेलो वचली जाल्यार आमचे घर दर्याच्या सायडीक आसलेल्या कारणान क्रिकेट आहा थिंगा घर सगळें खूब जाता. म्हाजे एकल्याचें न्हू, सगळीं कोश्टल लायना तितल्याकूच प्रॉब्लेम आहा ते. आमचें घरूच खूब काम वयता, क्रॅक येता घरान बा. सो आमकडे कोण जाता ते भाशेन आमी पोस्ट करून आमच्या घराची मेंटेनन्स करता आमी. आनी आतां म्हाका एकूच भिरांत लागल्या, भिरांत कितें म्हाजी भुरगीं दोगां जाणां ल्हान आहा. एकलो आहा चेडो 5 वर्सांचो आनी चेडूं आहा 3 वर्सांचो. आनी आनी कितले वर्सां पासून उरलेले ते देवाचेर आहा सगलें. जाल्यार म्हाका कितें जालें जाल्यार म्हाका आनी सपोर्ट ना आनी म्हाजें घर तर मोडोन पडलें. मागीर म्हाजे भुरगीं कितें करतलीं, म्हाजी भुरगीं रस्त्यार करतलीं. म्हाका तो फियर आहा. हितून म्हाका आतां कोण हेल्प करूंक शकता, कोण पळयत ना हिंगा पळय. ताका विचारलेलें फकत आमदार कितें करता पळय तें जालें. आमदाराचे हातून सगळें सोडलेलें आहा. इंजिनियर कोण लागना हिंगा. इंजिनियर फकत म्हाका दिसता ते ऑफिसांनी बसल्या. हिंगा केन्ना येता काम रेडी जातकच मागीर येतले ते पळोवपाक 5-10 मिनटां फोटो काडटले, व्हिडियो करतले आनी वयतले. आतां ताका विचारल्यार तो हिंगा तेचो काम करता ताका विचारल्यार इंजिनियर कोण आहा काय म्हणल्यार तो एकलो आमदार काय सुपरवायजर दिसता. म्हणजे तो म्हणटा हांव इंजिनियर. तूं इंजिनियर जाल्यार म्हणलें आमचो लोकल एक इंजिनियर आसता PWC कोण तरी इंजिनियर आसता काम करता सारकें पद्दतीन चालू जालें तेजें. हांवें ताका विचारलें हें कितें मारलेलें आमी कांय विचारूं ना, हो डिगींग चलतालो. सो तें सोडलें आनी हिंगा आनी एक एक्सप्लेनेशन कित्याक करता ताका तें पण तो चड जालें न्हू. म्हाजें डिली ताका फसोवपाचें ना. तूं कोणाक विचार कोणाचें सजेशन घेतलां तरी इंजिनियराक आमचे PWC तो म्हणटा आपूण इंजिनियर न्हू म्हणटा. अरे तो इंजिनियर कसो दिसना म्हाका पळोवपाक. तो उलयता ते तशें ताका कांय व्हडली नॉलेज ना दिसता. नॉलेज आसलें जाल्यार अशें करून फावचें ना. म्हणजे लोकांची घरां मोडल्यार उपकारता तुमकां. आतां तुमचें काम जालें गेलें. आतां समज हांवें पेंटराक आपयलो आनी दुसऱ्या एका दाराचें काम करपाक परमिशन दिलें. पेंटर येता दाराचें काम वाट लावन उरता. दाराचें काम बंद केल्यार पेंटाचें वाट लावन उरता. कसलीं कामां आनी जालें हांगा आनी एका कोण विचारतलो ना. ताका सिस्टमूच ना. स्मार्ट सिटी म्हणल्यार कितले स्मार्ट आसपाक जाय, इतले फ्लोरांचे अशें इबाडल्या पळय ते म्हाका दिसता इबाडल्या डिस्ट्रॉय केला तेणें. आख्खे रिबांदर डिस्ट्रॉय केला. कोणूच उलयना. कोण उलयना हांव नको कारण कितें पळय. कोण उलयता तें मागीर वायट जाता. ओके कोणूच उलयना. हांव कावन्सिलर कॉर्पोरेटर कोण कावन्सिलर आमचो पळय आमचो वॉर्ड नंबर 28 म्हाका पडटा पळय तो. एक पार्ट म्हाजो पेंजीम पडटा थोडो पार्ट आनी थोडो पार्ट रिबांदाचो 28 वॉर्डाक. आनी 2 आहा वॉर्ड रिबांदार 29 आनी 30. आतां वॉर्ड नंबर 28 आहा पळय तो कॉर्पोरेटर हांव नांव घेयना तेजें तुमी सगळेच जाणा. तो केन्ना हिंगा आमी फिल्ड वर्काचेर पळोवंकूच ना. फिल्ड वर्कार म्हणजे कसो येता तो केन्ना कितें सांगचें बद्दे भशेन येता आनी वयता. आनी अशें काम कितें चलता तेन्ना हांवें केन्ना पळोवंक डिस्टर्बन्स जालें. आतां थिंगासर आहा पळय मेन तेजी टँक ती आतां टँक आहा पळय ती म्हाका दिसता 8.5 मिटर ऑलरेडी तेणी एक्सकेवेट केलेली आहा ती. आनी डीप करपाचें आहा तें. आनी 1 मिटर काडलां तेजें ऑलमोस्ट म्हाका होता. सो म्हाका 9.5 मिटर जालां तें सगळें डिगींग. हितूनय उदक खूब भरोन उरतालें कित्याक हिंगा दर्या लागीं आहा न्हू. दर्याचे लेवला प्रमाणे उदक रावता. ओके परत एकदां सांगा सर कितें जालें थिंगा डिस्टर्बन्स आसलो मातसो अशें येता. ओके सांगा कितें जालें तुमच्या घराक कितें कसो इफेक्ट. ओके घराक इफेक्ट जाला म्हणजे ते डिगींग करता 3 बाय 3 मिटर्साचें डिगींग तेंचें अशें दिसता म्हाका. ते मॅनहोलाक लागून काडटा पळय ते. सो आमचे एक प्रॉब्लेम आहा हे सॉयलाचे प्रॉब्लेम कितें सायडीक दर्या आहा एके सायडीक आनी दुसरे सायडीक ते दोंगराचे स्प्रींग येता जोर येता. सो झोरीचें उदक खूब व्हांवता डीप करी जाल्यार 1 मिटर पासून डीप एक्सकेवेट करी जाल्यार उदक येता झोरीचें. सो ताका लागून सॉयल सारकी सॉफ्ट आनी हेणें आतां डिगींग केलां आनी ते उणें उणें 5 बाय 5 मिटर्स जालां म्हणजे ऑलमोस्ट तेणें रस्त्याची वीथ कवर केल्या. आनी दोनूय सायडीक घरां आहा आमचे दोगांयकी मार लागला तो. आमचो कंपाउंड वॉलाचे व्हडले व्हडले पळय फातर आहलेले न्हू आनी पोर्चुगेज टायमा वयले ते सगळे सकयल पडल्या.
कित्याक तेजे 4.5 मिटर सुमार काडला तेणी डिगींग केला आनी आमच्या घराचे आसून बुन्याद कितली आसतली 1.5 मिटर आसतली 1.5 मिटर आनी हे तेज्या वण डीप वयता म्हणल्यार ऑब्वियसली ती सॉयल तुका सॉफ्ट सॉयल म्हणल्यार ती Soil erosion इरोजन जावपाची शक्यता आनी जाता पयल्याच पोवची पडटा सो म्हाज्या घराक ऑब्वियसली मार लागला आतां आनी ह्या फुडार कितलो लागो सांगूंक जायना कित्याक ते रोखडे जायना बारीक क्रॅकूय दिश्टी पडला क्रॅक येयल्या जायते क्रॅक येयल्या आनी घरान रावत जाल्यार सगळें हे काम चलता तेन्ना आख्खें हालता घर आख्खें हालता कडा कर आवाज कित्याक हेवी मिशिनरी घातल्या हांव नको आतां हेवी मिशिनरी हिंगा भितरले विलेजीन एलावड जाल्यार नको हांव कित्याक हांव जाणा ते बरोवणे थोडे रुल्स हेवी मिशिनरी घालतलो जाल्यार ती खंय परमिशन घेवचें पडटा कित्याक सारकी चड हेवी मिशिनरी सारकी व्हडले JCB हाडले तेणी वायब्रेटर सारके हेवी वायब्रेटर सो ते पणजेन उपकारताले कित्याक पणजेन बिल्डिंगां खूब डीप फावंडेशन आसता तेजें आमच्या विलेजीन डीप फावंडेशन आसना थोड्यांची बेश्टी आदलीं घरां आहा ती 1 मिटर पासून बुन्याद आसना सो सगळ्यांची घरां हे भशेन हालतली सो बट हे सेवेज प्रोजेक्टाक तुमी अगेन्स्ट ना ना आमी सुवेज प्रोजेक्ट कसल्या प्रोजेक्टाक एगेन्स्ट ना प्रोजेक्ट जावपाक जाय पूण हो डिजास्टर करून न्हू हांव अदीक बरो करना आसलो कित्याक जाणा पळय एट द कॉस्ट ऑफ आमचे हावज न्हू वो कोणाचे हावज एट द कॉस्ट ऑफ कित्याक आमी पोस्ट करून आमचे घराचो मेंटेन केला वो बांदल्या घरां लोकांनी आपली पोस्ट करून आख्खे आनी सेविंग्स आनी कांय उरवना जोडटा तितले घराक घालता कित्याक मेंटेनन्साक बी लागता आनी म्हाजे आतां भुरगे ल्हान आहा दोगां जाणां एकलो चेडो आहा तो 5 वर्सांचो चेडूं आहा 3 वर्सांचे आनी कितले वर्सां आमी काम करतले आनी कितलो वर्सां आमी जिवन उरतले गॅरंटी कांय ना न्हू आनी फाल्यां म्हाका कितें जालें जाल्यार फुडाराक मागीर म्हाज्या घराकूय कितें जालें घर बांदपाक पयशे आतां कितले लाखांनी लागता भुरगीं म्हाजी केन्ना जोडटलीं भुरगीं जोडूंक पावची ना आनी घराक कितें जाल्यार कोण मागीर सपोर्ट आहा म्हाका तुमच्या एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हावजीस यू आर डुईंग युअर वर्क जस्ट ब्लायंडली बट हे सायटीर इंजिनियर कॉर्पोरेटर हे कोण कॉर्पोरेटर आमचो तर कॉर्पोरेटर म्हाका लागता पळय तो वॉर्ड नंबर 28 एक पार्ट आमचो इलो आहा तो भाग पणजेचो भाग आहा वॉर्ड नंबर 28 आनी थोडो पार्ट हांव लागता हिंगासो 28 आनी उरलेले 2 वॉर्ड आहा आमचे रिबांदर 29 आनी 30 सो आमचो कॉर्पोरेटर आहा तो बेस्ड इन पेन्जीम सो तो चडसो हिंगा केन्ना आमी पळोवंकूच ना तेका कितें फंक्शन बा जाल्यार केन्नाय फोटो केन्ना दिसता सोशल मिडियाचेर येवन विजीट केला पळय पूण हे भशेन कामां चलता मेजर कामां चलता तेन्ना मातशें पळोवपाक जाय इंजिनियरांक बाय येवन दाखोवपाक जाय आतां इंजिनियर बा 1-2-3 फावटी हांवें आयकलां येयल्या बा म्हण पूण तें कितें काम चलना पळय तेन्ना येता बेश्टे तेंका इन्स्ट्रक्शन दिता आनी वयता पूण काम सायट इंजिनियर कोण ना सायट इंजिनियर म्हणजे ती पळोवपाक जाय न्हू कशें आमी आतां आमच्या घराचें काम चलता जाल्यार सुपरवायझर सुद्दां दिश्टी पडना सुपरवायझर सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी ते वर्कर्स पळय कितें काम करता पळय ते फायनल सगळे म्हणजे ते कशें कर तोड मोड फोड कशें कर तेका कितें जाल्यार ते जाप घेवन ते मुश्को पडटा न्ही इंजिनियर बोलो म्हणटात इतलेंच म्हणटा आनी जाल्यार काबार करतात आतां तेंचो कोण आहा थिंगा सुपरवायझर दिसता म्हाका तो म्हणटा आपूण इंजिनियर कोण मेळटा जाल्यार आपूण इंजिनियर म्हणटा म्हाका दिसना तो इंजिनियर पूण जावं तो इंजिनियर पासून तो धरलो जाल्यार आमचो लोकल एक इंजिनियर आसपाक जाय हांगासर सजेशन घेवपाक आतां ते कॉलेज जालें सगळें म्हाजें कंपाउंड वॉल मोडोंक पावला आनी ते सोडला तो आनी तेजें कितें प्रॉब्लेम जालें आसता पायपाचें पायप तेणी घातलेलें पोंदाक पळय तें बोरींग करून सोडल्यान ते सुवेरेजीचेर ते कितें वांकडे मातशें गेलां म्हण तो आतां कितें करता तें सोडलां 4.5 मिटर डीप वयतकच आनी तेज्या कुशीक आनीक एक्सटेंशन करता तो म्हणजे आनीक 5-10 मिटरांची लांबी व्हरता तो आनी इंटू डीप 4.5 मिटर म्हाजें घर आख्खेंच वयतलें केन्ना कॉलेज जाय सांगपाक जायना मागीर एका जबाबदार कोण म्हाका आनी कोणाचो सपोर्टाक कितें करतलो आमी ओके हे विशयाचेर तुमी आमदाराक आनी मेयराक मेळटले मेयराक आतां मेयरान येवन पळोवन ह्या तुमच्या मिडियमांतल्यान मागता मेयराचो व्हिडियो पळयता कॉर्पोरेटर आमचो मातसो येवन विजीट करा आनी आमकां मातसो हेल्प करा न्हू कितें करता तो डिजास्टर आमी केन्ना एगेन्स्ट ना प्रोजेक्टाचेर आमकां खबर आमी शिकलेलेच म्हण आमी इलिटरेट न्हू जावं पूण हो डिजास्टर करून न्हू फाल्यां आमचे कॉलेप्स जालेले गोवर मागीर कितें करतले आतां कांय जावचें ना मागीर ज्या टायमार जाता 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी 5 वर्सांनी मागीर त्या टायमाचेर हें कितें जालां पळय तें सगळें सोंपतलें आनी मागीर म्हणटले कोण ना मागीर सपोर्टाक मागीर कितें करपाचें थँक्यू Yes.